नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नालुकराचे उपकार. खबरो विस्तारान. एकठांय येवन गोंयकारांचे प्रस्न सुट्टात जाल्यार गोवा फॉरवर्डा वांगडा युती करपाक आरजीपी तयार. सध्या खंय साबार विशयांक लागून एकठांय पोगो बिलावयल्यान आमदार विरेशाक विजयाचो तेको आशिल्लो. जर आमदार विजय तयार आसा जाल्यार युतीचो विचार करतले मनोज उलयलो. पूण जेन्ना जेन्ना गोंयांक गरज पडटा, आतां तो विजय वांगडा येयलो, आमी वांगडा येयले, सो हितून जर गोंयकारांचो बेनिफीट जाता जाल्यार निश्चित आमी वांगडा येतले. पळय कशें आतां सध्या तरी आमी इश्यू बेज वांगडा येत आसा. फुडें कितें जातलें कशें ना तें फुडें मागीर टॉक्स करचे पडटले, तेजेर उलोवचें पडटलें, ते फुडले गजाली आसा. पूण सध्या तरी इश्यू बेस्ड आमी घेवन वयता. कित्याक आमचे आतां जर आमी जर पळयत जाल्यार पेडण्यान तर गोवा फॉरवर्डाचे सध्या तरी कोण ना. आरजीचे आमचे थंय आसात, आमी कंटिन्युअस थंयसर आमचो कॅन्डिडेटूय घातलेलो. सो हेतून अशें ना की पॉलिटिकल हेका लागून आमी वांगडा येयला. आयज तेका ते मेळ्ळे, आमकां ते मेळ्ळे, आमी गेले, तो गेले. फाल्यां जर परते दुसऱ्या विशयाक जर अशेंच जालें, वांगडा येयले जाल्यार वांगडा येतले. वांगडा जर प्रेशर घालून जर इश्यू सॉल्व जाता जाल्यार बरें आसा न्हू. आनी पॉलिटिकलचे फुडले चिंतया, कित्याक ही 1.5 वर्स आसा अजून व्हडल्या इलेक्शनाक. झेडपी तर कोण काय कोएलिशन करून वचना. झेडपी सगळे इंडिपेंडंटूच वयतले आनी इंडिपेंडंटूच वयता पार्टी. पळय तेंचे मुद्दे आसा ते आतां गोंयकारपण करता. सो आमच्याय भितर तेन्ना हेच्या पयलीं आमी तांकां विचारताले की गोंयकार कोण तो डिफायन करपाचो. आपूण गेले एसेंब्लीक तुमी पळयला जेन्ना विजय आनी विरेशान पोगो बिलाचे पिर्ण वाडदिसांत मंत्री निळकंठ हर्णकाराक आडोवन अपशब्द वापरिल्ल्या आरजीपीचो फुडारी मनोज परबाचेर कोलवाळे पुलीस स्टेशनार गुन्यांव नोंद जाला. जीएसटी महोत्सवाच्या कार्यावळी वेळार दोगां मदीं शाब्दीक वाद जाल्ले. हे संबंदीत मनोज सकाळी पुलीस स्टेशनार स्टेटमेंटाक. रामाचेर हल्ल्याचे फाटभुंयेर एक्टिव्हिस्ट राज्यपालाक मेळ्ळे. कायदो सुवेवस्था इबाडल्या. गोंयांत गुंडाराज एक्टिव्हिस्ट टार्गेट. राज्यपालान लक्ष घालचो म्हूण राज्यपालाक निवेदन. गुंडाराजाचे आड कांय वाठारांनी खंय रॅली काडल्यात. रामाची घरकान्न सांगता रामाक मुको मार आसा. तो खंय पुलिसांक स्टेटमेंट दिवपाची मनस्थितीत ना. आज आमी गव्हर्नरा म्हऱ्यान गेल्ले एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक की स्टेटीन कशा पद्दतीन एक्टिव्हिस्टांचेर आनी गोंयच्या लोकांचेर अत्याचार आनी अटॅक जाता आनी ताजेर मोठ्या प्रमाणान एक दृष्टिक्षेप ताजेर घालचो. आनी गव्हर्नरान ह्या गोंयच्या सरकाराच्या आमी विरुद्ध अशें न्हय, गोंयान जें कितें चल्लां, ज्या पद्दतीन लोकांचो आवाज बंद केलो वता, लोकांची फ्रीडम ऑफ स्पीच कशा पद्दतीन बंद केली वता, हाजेर आमी एक आढावो गव्हर्नरा हिज एक्सलन्सी गव्हर्नरा म्हऱ्यान आमी पुट अप केलो. वी वॉन्ट सी एट लार्ज people of Goa knows who's the culprit and mastermind. But only thing is that we are expecting the government to act accordingly. आणि त्या चोराक धरपाचें काम कोणाचें? पुलिसांचें. की रामा जसो पयलीं ताका आमी जेम्सून हाडलेलो तसो तो पळोवपाक फिट कसो दिसता, पण तो फिट ना. तेच्या दोळ्याचें विजन अजून येवंक ना, ताका दोळ्यान ब्रायट दिसना. तेचे युरिनाचे प्रॉब्लेम आहा ते सॉर्ट जावंक ना. प्लस तेजे आमी आतां MRI केला तेन्ना आमकां कळ्ळें की तेच्या तकलेकूय मार बसला, मातसो ब्लड फ्लो जाल्लो आसा. आनी अशें हातून तेका चलपाकूय जायना. सो हांव मागता की ज्या पर्यंत म्हजो घोव जसो घरांतल्यान 18 तारीख सकाळी जेन्ना भायर सरलेलो तसो ते स्थितीन तो परत घरा येना त्या पर्यंत ताका डिस्चार्ज दिवचो न्हू. आनी ताका जाता इतल्या बेगान गव्हर्मेंटान तेचेर अशें लक्ष घालून तेका जस्टिसूय दिवचो आनी ताका हेल्थ वायज ताका फिट हें करिसर ताका हें करचो. स्टेटमेंट सद्या हांवें आतांच सांगला न्हू की तो मेंटली फिट ना, कित्याक ताका ट्रॉमा इफेक्ट जाल्लो आसा. तो मदींच आंग काडटा आनी दुसरो म्हणल्यार तेच्या ब्रेनाक क्लॉट मेवला. सो सध्या तो स्टेटमेंट दिवपाच्या स्थितीन ना. दोतोर जेन्ना ताका सारको सांगतलो की तो फिट जाला तेन्नाच मोपा पार्किंग फी परत वाडयिल्ल्यान टॅक्सीवाले चाळवले. विमानतळाच्या गेटी भायर आंदोलन. बॅरिकेड वडोवन भितर घुसले. पुलिसांक कडेक काडून GMR एडमिन बिल्डिंगेच्या भायर पावले. बरोबर आमदार विजय आरजीपीचो मनोजय आशिल्लो. विशयाची तड लाग मेरेन आंदोलन म्हूण शिटकावणी दिल्ली. मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे उपरांत मुख्यमंत्र्यान तांकां 3 डिसेंबर मेरेन हो निर्णय स्थगीत दवरपाक सांगला. मोपा विमानतळाचेर GMRन
पार्किंग फी परत वाडयिल्ल्यान टॅक्सीवाले आंदोलनार. विमानतळाच्या गेटी भायर आंदोलन सुरू जालें, मात पिकार टॅक्सीवाले बॅरिकेड ओडयत पुलिसांक कडेक काडीत एडमिन बिल्डिंगे मुखार पावले. These outside lobbies are getting emboldened. तांकां मागीर छातयेन हें भरलां. आता फुडें कितें आसतलें तुमचें फुडले स्टेप कितें? आतां फुडले आमी लोकांक पळय, लोक संघटीत आसपाक जाय, एक आसपाक जाय. आमी लोकां बरोबर आसा. हांगा एक क्लियर कट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उतर दिल्लें आहा. उतराक नेगार वता. गोंयकार म्हणटा मनीस उतराक नेगार वचना. मुखेलमंत्र्याचे फुडें हें उतर दिल्लें आहा आनी थंय क्लियर कट उतरांनी अशें बरयलां की रोल बॅक ऑफ एक्झॉर्बिटंट पार्किंग चार्जीस. एक्झॉर्बिटंट म्हळ्यार म्हारग. हे मुखेलमंत्री म्हणटात. प्रत्येक जण टॅक्सी चलोवपाक शकना. जर टॅक्सी जर चड जाले जाल्यार फाल्यां भाडी मेळचें ना. जशें मायनिंग टायमार जाल्लें, जशें ट्रकांचे जाल्लें, सेम हांगा जातलें. सो हें जावपाक नाका. आनी हांगा कोण तरी बीजेपीचे लिडर तेंच्या वांगडा उबे रावतात, आश्वासन दितात, सीएमा कडेन वयतात, असली लेटरां काडटात आनी फाटल्यान हें करता. ह्या लिडरांनी आज आन्सर करपाक जाय की तुमच्या सीएमाक हो जीएमआर व्हॅल्यू दिता काय ना. त्या टॅक्सी युनियनाक हो जीएमआर बरयता की आपणाक तूं आनी लेटर करूं नाका, आपणाक तूं आनी प्रश्न करूं नाका. तुका आपूण क्वेश्चन, तुजे प्रश्न आन्सर करपाक आपूण बायंडींग ना म्हणून सांगता. म्हणजे इमेजीन हेंची दादागिरी कोणाच्या घुसतात. एअरपोर्ट आमी हाडलो. एअरपोर्ट कितें हाडलो? एम्प्लॉयमेंट आनी लोकांक वेवसाय मेळपाक जाय म्हणून. तो लाभ आमकां मेळूं ना म्हणून आवाज तेजे भितर म्हाका इनवॉल्व केलो. इलेक्शन म्हणून न्ही, तेजे भितर तो आल्लेकार पळयता न्ही सगळे बाबतींत. आज सीएमान आमकां कितें सांगलां की आपूण सॉल्व करता प्रॉब्लेम. तांकां येवन दे आनी तांकां सांगून दे आपलें कितें कितें आहा. जीएमआर कंपनी आसूं, तेच्या करोडांनी पयसो कितें आसूं, एकटो कोण भायल्यान येतलो आनी आमकां धागा घातलो ते आमी खंयच खपोवन घेवचे ना आनी ताका आमी खंयच सक्सेस जावन दिवपाचे ना. मजगती आंदोलन करप्यांक एडमिन बिल्डिंगे मुखार बसून आमदार विजय कांय टॅक्सीवाल्यांक घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. आमी सरकारा कडेन मागला, चड करून मुखेलमंत्र्या कडेन मागला की जी दरवाड जाल्या, जी रातची वाडयल्या, ट्रम्प टॅरिफ कशे रातचे जाल्या, मोदीक दुखता टॅरिफ घाले म्हणून, तशी ही टॅरिफ हो लोकल टॅक्सीवाल्याचेर टॅरिफ हो रातचो 12 वाडयलेलो. तो दीस इज अनफेअर अँड दीस इज इनजस्टीस टू द लोकल. सो हे पेंडींग दवरचें म्हणून आमी सांगलां आनी ते तो दवरतलो म्हणून आमकां ताणें उतर दिलां 3 तारीख मेरेन. 3 तारखेचे पयलीं ताजो जो ऑफिसर आहा ताजो तो वचून ते रिव्ह्यू करतलो आनी परतो आमचे कडेन येतलो. मजगती मुख्यमंत्र्यान हे विशीं स्पश्टीकरण दिलां. हो रेट वाडयला जो म्हणटा तो कमर्शियल पार्किंग आहा तेंचे, लोकांच्यो प्रायवेट कार पार्किंग करपा खातीर. तेंच्यांनी भितरलो एकूच डिमांड केला की थंयसरल्यो ज्यो गोवा आपले ज्यो टॅक्सी ज्यो आहा रेंट अ कार, ह्यो टॅक्सी बंद करचो. आनी तेंचो एक्सेप्टेड आमी रेंट अ कार जो आहा पळय न्ही तो थंयसर बंद करता सांगला. दुसरी गजाल, ह्या कावंटरा वयल्यो टॅक्सी लायता पळय न्ही तेंचो खंयसरूच रेट वाडोवंक ना. तेंचो पार्किंग रेट जो आसलो पळय तोच आसलो. आतां जो कमर्शियल जो लायता पळय न्ही तेंचे कमर्शियल म्हणजे प्रायवेट कार आनी कोण हाडून लायता तो रेट तेंच्यांनी वाडयला. ते जर सांगता आसत आमचो ब्लू कॅबा खातीर वाडयल्या म्हणून पयशे जाल्यार कमी करपाची म्हजी तयारी आहा. ओके, अजूनय तांकां सांगता तेंच्यांनी 100% हेजेर येवचें, तेंच्या कडेन बसून रिझॉल्व करपाची तयारी आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आशिया क्रिकेट कपाचे फायनलीचेर बॅटिंग करपी रॅकेट वेर्ना पुलिसांनी एक्सपोज केला. सांकवाळे एका विलात खंय बॅटिंग चलताली 5 जाणांक उखल्ल्या. 10 लाखाचे सामान जप्त केला. 54 मोबाईल, 7 लॅपटॉप, टीव्ही, बाकीच्यो वस्तूय जप्त केल्यात. धरल्या ते सगळे खंय भायले कर्म करूंक गोंयांत. नमस्कार सगळ्यांक येवकार. आमी आयज जी इन्फॉर्मेशन घेवन आयिल्ले आसा, वेर्ना पुलीस स्टेशनान काल रातचे सांकवाळे जाग्याचेर एक रेड मारून एक इंटरस्टेट क्रिकेट बॅटिंगाचे एक रॅकेट बस्ट केल्ले आसा. हातूंत भितर 5 लोकांक धरिल्लो आसा आनी 10 लाखाचें सामान जप्त केल्लें आसा, जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा. 54 मोबायल फोन, 7 लॅपटॉप, 2 इलेक्ट्रॉनिक राउटर, एक टीव्हीचो सेट, 17 पासबुकाचे डॉक्युमेंट्स आनी वेगळे वेगळे इलेक्ट्रॉनिक आयटम 10 लाखांचे जप्त केल्ले आसा. जे सद्याक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा ह्या रेडीन भितर 5 लोकांक जे अरेस्ट केल्ले आसा सगळे खंय गोंयचे भायले आशिल्ले. आनी एक विला आशिल्लो, विला जो इट वॉज नियर टाटा रिओ दी गोवा सांकवाळ ह्या जाग्याचेर रेड मारली. आमी जाणा काल इंडिया पाकिस्तानाची फायनल मॅच आशिल्ली, एशिया T20 कप हे चालू आशिल्ले आनी अख्खे गोंयचे लोक ही मॅच पळोवपाक व्यस्त आशिल्ले. आनी त्या टायमाचेर खंय वेर्ना पुलिसांक एक इन्फॉर्मेशन रिलायबल मेळ्ळें की खंय तरी सांकवाळ एक जाग्याचेर एक विलान भितर 5 लोक बसून हे बॅटिंगाचे एक प्रकार चालू आसा. जेन्ना ताका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें, वेर्नाचो PI जो आसा आनंद शिरोडकर हांच्यांनी इमिजिएटली आपले डिवायसीक इन्फॉर्म केली आनी तांच्यांनी एक रेडींग टीम तयार केली
त्या टिमीन खंय PI आनंद शिरोडकर, PSI कॅरी फेर्नांडीस, हेड कॉन्स्टेबल, पुलीस कॉन्स्टेबल आशिल्ले आणि तांच्यांनी खंय सुमार 11:30 ह्या जाग्याचेर वचून रेड मारली आणि जेन्ना ते रेड मारपाक गेले तांकां ते विलन भितर खंय 5 लोक जे आशिल्ले हे खंय तांकां रेड हँडेड मेळ्ळे जे बॅटिंग घेताले आणि जेन्ना तांकां धरलो तांचे कडेन हे सगळें सामान जप्त जालें जें आमी सांगलां 54 मोबायल फोन 7 लॅपटॉप हे सगळें सामान 10 लाखांचें जप्त केल्लें. वेर्णा पुलिसान सद्याक खंय हे 5 लोकांक कस्टडीन घेवन तांकां अरेस्ट केल्लो आसा. पंचनामा करून हो सामान अटॅच केल्लो आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा. खंय तरी जे आमकां अरेस्ट जाल्ल्या लोकांची नांवां आतां कळून येता. एक म्हणटा तो दीपक कुमार कारवानी 35 वर्सांचो मध्य प्रदेश रावपी. दुसरो म्हणटा तो मनोज कुमार मुखिया 25 वर्सांचो बिहार रावपी. तिसरो मदन मुखिया 44 वर्सांचो बिहार रावपी. चौथो जगदीश चौधरी 40 वर्सांचो होय महाराष्ट्राचो आणि अरविंद बाबूलाल विश्वकर्मा 25 वर्सांचो महाराष्ट्राचो. आणि जे घर आमकां सद्याक पळोवन येता हाऊस नंबर 197/1/8 नियर टाटा रिओ जुवारीनगर सांकवाळ. हे 5 लोकांक हे जाग्याचेर रेड म्हणून काल अरेस्ट केल्लो आसा. सामान अटॅच केल्लें आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा. खंय तरी हे बॅटिंगान भितर कितले लोक आनी लिंक आसा, वेदर देर आर एनी मोर पीपल इनवॉल्ड इन दीस बॅटिंग ऑर नो. आनी हांचो एक खंय तरी हाय कमांड खंयच्यान ऑपरेट जाता हाची फूल तपास खोलायेन वेर्णा पुलिसान चालू केल्लो आसा. वास्कोच्यान पुलंड मिडिया खातीर विक्रम नायक. जॉब आसात मात काम करपाची इच्छा आसा तेच बेकार नोकऱ्यो घरा कडेन बशिल्ले कडेन मेळपाक ना. नोकरी मेळोवंक वचात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत युवाक उलयलो. आमदार मंत्र्यांक मेळून सरकारी जॉब मेळटलो म्हणटा ती गजाल खंय चूक. प्रायव्हेट उद्देगांनी मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यो आसात. भुरग्यांनी खंय ते जॉब उखलचे. सगळे जाण एम्प्लॉयमेंटान एक्सचेंजीन रजिस्टर्ड कित्याक करता? आपल्याक फक्त गव्हर्नमेंट नोकरी जाय म्हणून. प्रायव्हेट नोकरी जाय म्हणून तो एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर्ड करिना. आपल्याक गव्हर्नमेंट नोकरी जाय म्हणून थंयसलो फिगर हो 1,10,000 पर्यंत फिगर आमकां दिसता की आपल्याक जाय. ताज्या उपरांत आमी तेजेर स्क्रुटनी करपाक सुरवात केली. आफ्टर 10th, आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रॅज्युएशन तो फर्दर एड्युकेशन घेता आसत जाल्यारूय तो एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर्ड करता की आपलो नंबर लागचो. बरेच जाण म्हणटा की आपलो गव्हर्नमेंटान नंबर लागोंक जाय केन्ना तरी म्हणून तो रजिस्टर्ड करता. The 50% one who was registering in the employment exchange, they are doing the further education, where they are continuing with their education. The second, म्हणजे 30% of the people who are registering in the employment, but still they are working in the private sectors. तांचें म्हणणें की प्रायव्हेट सेक्टरान जरी आपूण काम करता आसत जाल्यारूय बी आपल्याक गव्हर्नमेंटाची नोकरी जाय म्हणून आमी हांगा कॅन्सल करिना आनी आमीय बी ताजो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीतलें नांव कॅन्सल करिना. हार्डली द 20% ऑफ द पीपल दे आर अनएम्प्लॉयड. बट ते अनएम्प्लॉयड कित्याक? तांकां कामूच करपाचें ना. म्हाजें तो स्पश्ट म्हणणें आसा. तांकां जर काम करपाचें असलें जाल्यार जॉब अवेलेबल आसा. दे आर नॉट रेडी टू टेक द चॅलेंज. दे आर नॉट रेडी टू टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटीज वीच आर एट प्रेझेंट अवेलेबल इन द गोय. आनी म्हणून बरेचशे फावटी ते गोंयान म्हणजे आतां तर आमच्या वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बी थंयच इंटरव्यू घेवपाक सुरवात केल्या खूब जाणांनी. आनी चुकून त्या खातीर गोंयांत इंटरव्यू घेता थंय सुद्दां फ्रॉम द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट द पीपल आर कमिंग हियर दे आर गिविंग द इंटरव्यूज. आनी आफ्टर ऑल गोंयांतलो कोण तरी येयना जालो आसत जाल्यार तांकां शेवटी भायल्यांक सिलेक्ट करचेंच पडटलें. परत गोंयकार भुरग्यांक रिक्वेस्ट करता की दे आर रेडी टू फॅसिलिटेट, दे आर रेडी टू डू द हँड होल्डिंग. जाल्यार आमच्या लोकांनी जॉइन जावपाची गरज आसा. Our government has launched several transformative schemes, including the PM Vishwakarma Yojana and Viksit Bharat Rozgar Yojana, and various labor welfare initiatives such as SPREE. These programs are designed to strengthen the labor force, safeguarding workers' rights and enhancing their welfare, while simultaneously creating new opportunities for youth and employees. The Viksit Bharat Rozgar Yojana is opening new avenues of employment and skills. When combined with strength of its force, social security measures, these initiatives can transform the landscape of labor welfare and employment in our state. घरमंत्र्याबरोबर जाता तितले बेगीन बसका घेवची मुख्यमंत्र्याचे उतर. धनगर समाज ST दर्जो सोदतात. गोंयच्या धनगर समाजाची केंद्रीय समिती मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळी. 22 वर्सां जाली खंय विशय हुमकळटा. अध्यक्ष बाबू कवळेकार आणि मुख्यमंत्र्याक मध्यस्थी घेवन ST स्टेटसाचो विशय घरमंत्र्या मेरेन व्हरपाची तयारी. सेंट्रल कमिटी आणि सगळे तालुका कमिटी CMाक मेळपा येयल्ली इतल्या खातीर की आमची जनरल बॉडी मिटींग जाल्ली पळय
आनी तेन्ना त्या दीस थारायिल्लें आमी कित्याक आयज आमकां जे एसटी भितर इन्क्लुजन धनगर समाजाचे अन्याय जो आमचो जाल्लो आसा गेली 22 वर्सां म्हळ्यार घाकू वेद एक म्हणून आमी तेन्ना एक बरोबर रडू दिल्लो आनी घाकू वेदांतल्या 3 कम्युनिटी 2003 इन्क्लूड जाल्ल्यो गावडा कोंबी वेळीप आनी 2003 ते आतां 2025 म्हळ्यार 22 वर्सां धनगर समाज स्ट्रगल करता. टायम टू टायम सगळ्यांचे अहवाल धाडून जे कितें सांगलां RGN म्हळ्यार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जे ते स्क्रुटिनी करता त्यांनी प्रत्येक फावटी जे कितें आमचे मागला तितलें आमी दिलां आनी शेवटी सगळ्या त्यांच्या प्रश्नाचें आमी निवारण केल्लें आसा. जे तेमी कितें क्वेरीज काडले तितल्या क्वेरीजचे आमी रिप्लाय दिल्ले आसा. म्हणजे आतां आमी मुख्यमंत्री सीएम मेळपा येयल्ले की आमी जे RGN शेवटचें एक नोटिफिकेशन कार्ड म्हणून सांगलें आमकां जे गवळी धनगर नोटिफिकेशन तें सुद्दां आमी काडलें आनी आतां आमचें कांय टेक्निकल म्हळ्यार कसलेंच आमच्यांनी कांय उरली ना. RGNची क्वेरीज एकूय उरली ना. तेन्ना जाता तितले बेगीन आमकां आमचो अन्याय जाल्लो आसा गेली 22 वर्सांचे आमी स्ट्रगल करतात ते तुमी दूर करचे हेजे खातीर सीएम मेळपा येयल्ले. सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की जाता तितले बेगीन आमी RGN कडेन आपूण मिटींग ऑर्गनायज करतात RGN रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कडेन आनी तेजे उपरांत आमकां RGNचे मिनिस्टर म्हळ्यार होम मिनिस्टरा कडेन मागीर मिटींग आमकां आमी घेवची अशी म्हणून रिक्वेस्ट केला ती तेमी घेता म्हणून सांगलें. इतलीं वर्सां RGI क्वेरी काडटले म्हूण आमचो प्रश्न सुटलो ना. मात तांच्या सगळ्या प्रश्नांचें निवारण आमी केलां. आतां फक्त सरकाराचेर उरलां म्हूण अध्यक्ष बाबू कवळेकार उलयलो. कित्याक जेन्ना RGN क्लियर केले उपरांत ते मागीर ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन वयता आनी ट्रायबल मिनिस्ट्री मागीर पार्लमेंटाक घालून ते करप आसता. म्हणजे इतलीं वर्सां आमची उरपाची पयलीं कारण आसलें कित्याक प्रत्येक फावटी RGI क्वेरीज काडी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ती क्वेरीज काडी आनी परत धाडी ते आज आमी निवारण सगळें केल्लें आसा. तेन्ना आयज फक्त सरकाराचेर आसा तेन्ना आमी मुख्यमंत्री सांगिल्लें आसा आनी आमकां खात्री आसा की टायम टू टायम आमच्या सीएमान आमकां हेल्प केल्लोय आसा. जे कितें गोवा गव्हर्मेंटांतल्यान जे करपा जाय ते आमच्या मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा आनी प्रत्येक वेळा आनी ताका लागून आतां सुद्दां तेमी सांगलें आसा की आपूण जाता तितली बेगीन मिटींग घेता. प्रुडंटा खातीर चेतन गांवस. कांय लोकांक सत्तेचो माज चडला तांचो माज देंवोवपाची वेळ आयल्या तांकां तांची जागा दाखोवपाची ताकद उठात आसा आमदार गोविंद उलयलो. उठा कोणाच्या वाटेक वचना कोण वाटेक गेल्यार तांकां वाट लायतले वगी रावचे ना. आमदार गोविंदाची फर्मागुडयेर उठा गाकुविताच्या मेळाव्याक शिडकावणी. ज्या लोकांनी मातयेचेर तेंकां शेतां पाटार कुदळून चलयतना नांगरून चलयल्या ज्या शेतांवर किंवा हे आमचे व्हडले आमी बांद बांदले त्या लोकांचो कांय आस्पाव ना. ज्या लोकांनी फक्त आमचे जाणटेल्यांचे आमच्या पणल्याचे आमटे घेवन आज हे सगळे आपले जमी आपल्या नांवाचेर कोणी खेळटाले त्या लोकांनी राजकारण करतले आनी त्या लोकांचे धावणे गुलामगिरीक आमी रावले. तिच्या नरकांतल्यान जर आमकां भायर जर सरपाची गरज आसा जाल्यार आज विचार करपाची गरज आसा की आमी हे फुडें सुद्दां राजकारण करतले म्हण आमी राजकारण समाजकारण आणि राजकारण ही एकाच नाण्याचे दोन बाजू असतात ही सांगपाचीच वेळ आयली आसा. आणि जे लोक केन्ना 2% लोक असतात हे लोक आमचेर वक्तव्य चलयताले म्हणजे आमचो जो विचार आमचो गिन्यान जो आसा आमची बुद्धिमत्ता जी आसा आमी केलो काबार कष्ट जो आसा याचे दामणेक आमी मानतले किंवा ताळीन दिल्लो काही गोष्टी जे नियम जे असतात ते आमच्या लागतले आमी कपडे घेतले मस्ती जर मुखार जर चढली तर ती नशे देवपाची ताकद जर कोणा भितर जर आसा जाल्यार तुमच्या ह्या सगळ्या उठाच्या अनेकांचो वागाडी वागडी कोमुनिदाद आनी सरकारी जागेंतली अनधिकृत घरां कायदेशीर करूंक सरकारान विधानसभेत कायदो हाडलो. ताचो परिणाम हायकोर्टाच्या ऑर्दीचेर जातलो. सरकारची हायकोर्टाक जाप. बेकायदेशीर घरां उडोवपाची म्हूण हायकोर्टान दिल्ल्या ऑर्दीचेर अंमलबजावणीचो स्टेटस कळोवंक आयची सुनावणी आशिल्ली. पंचायती पालिकांक 4 सप्तकाचो प्रास दिला. Matter came up today. The court was of the opinion that since there are many panchayats and many compliances to be done, court wanted some sort of a mediation, not a mediation actually, but to do the work of finding out and reconciling the whole thing, because there are too many illegal constructions, there are too many reports, there are too many replies and affidavits. So somebody had to compile this and bring to the notice of the court by way of a chart or some note. So the court has told us, along with the amicus curiae, to prepare some modalities by virtue of which the court can be informed about the exact position as far as compliances are concerned,
I also told the court that there is change in law in between and some structures are protected. So that also will have to be brought before the court, and accordingly the court agreed with our suggestion. The court has now fixed the matter on 13th of November. In the meanwhile, we will try to compile all the documentation which runs into hundreds of pages. That will be compiled, and a proper note or a sort of synopsis will be given to the court. So the court is updated about the latest position as far as this petition is concerned. Sir, what did you mean? You said that there is change in law. So what did you mean? So there are 3 laws which are passed in the assembly. One is about the Komundar land, other is about the government land, and third is about the regularization of all these structures. So that law has given protection to these particular structures. That law has been implemented and it will be implemented, as a result of which people will be able to file regularization application. There is a procedure and a detailed procedure prescribed for regularization of these structures. So that will be also brought to the notice of the court, and the impact of that law on these proceedings will be also informed to the court, and thereafter the court will make necessary orders in this regard. नवरात्रा सुरू, मखर आरतीची परंपरा. दसऱ्या मेरेन मखराचो उत्सव चलता. आमी दर दिसा तुमकां एका देवादेवीची मखर आरती दाखयतात. आयज न्यूज बुलेटिन सोंपतना पळोवया धारगळच्या देवी शांतादुर्गा आनी गवंडळेकान्नीचें मखर. बुलेटिन इतलेच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जो टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.